मंत्री गोविंदाच्या वक्तव्या उपरांत ताचेर कारवाय जातली म्हणून प्रदेश अध्यक्ष दामून स्पष्ट केल्ले। ताच्या आधी दामू गोविंदाची बाजू आयकपाचो आसा। आता दामू दिल्ली आशिल्ल्यान गोविंदाकडे सोमारा बसका जातली म्हणून दामून प्रुडंटाक सांगले। ना ना हांव सद्या दिल्ली आसा। तुम्ही आता सध्या दिल्ली आहा। तर काल तुमची मिटिंग जावपा आसली गोविंदा बरोबर, ती मिनिस्टर बरोबर, ती कितें जाली मागीर? जावना ती सोमार दीस जातली हांव येतकीर। हांव आतां सद्या दिल्ली आसा। परत तुम्ही दिल्ली गेले? हय हय। ओके ओके। आनी कितें रिशफलाची कितें उलोवप बी आसतलें आता काय? कांयच ना कांयच ना सध्या। नथींग ओके 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 ओके। सो सोमारा उपरांत जातलें म्हणटा तुमी? सोमारा उलयतलो ताजे कडेन। ओके 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 बरें। गोविंदाचेर कारवाय जातली वा ना आणि जाता जाल्यार केन्ना अशी प्रश्नचिन्ह असताना आज घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि मंत्री गोविंद गावडे वांगडा बशिल्ले दिश्टी पडले। सभापती रमेश तवडकर म्हणटा आपूण सभापती पदाचो योग्य उपयोग केला। पक्ष दिता ती जबाबदारी आपूण सांबाळटलो। मंत्री पदाविशीं विचारल्या उपरांत तवडकराची जाप। स्पीकर पोस्टाचो वन ऑफ द बेस्ट उपयोग हांवें आतापर्यंत केला। एक मंत्रीपद तुमकां दिला, तुमची तयारी मंत्री असली आनी कितें काय फरक पडना। पार्टीन दिल्लो आता तो कशा तो पार्टीचो डिसिजन कळ्ळें। आतां जें चल्लां त्या संदर्भात हांव तेजे कॉमेंट्स एज अ सभापती हांव तेजे कांयच कॉमेंट्स करिना, कारण तो विशय आसा मुख्यमंत्र्याचो, तो विशय आसा पार्टीचो, तो विशय डिसिजन पार्टीचो। हांव एक पार्टीच्या कॅडरांतलो कार्यकर्तो। ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात आसा पार्टी जें डिसिजन घेतली आसा पार्टी सरकार मुख्यमंत्री डिसिजन घेवन दिली। खबर ना म्हाका की म्हणजे वेगळी जबाबदारी दितली काय ना दितली खबर ना, पण पार्टी विश्वासान जे आसा म्हणजे एज अ सभापती जबाबदारी दिल्ली आसा ती हांवें समर्थपणे पेळला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।